क्रांती सुरू झाली आसा ही क्रांती काणकोणचे पेडणेर वचपाक जावो प्रत्येक गोंयकाराक भायर सरपाक जावो अशें म्हणून जायना आपल्या कितें लागता म्हाजो गांव उतो म्हाजें हें तें सपन्याचें आयज हांगा आमी लोक बसलेले आसा ते एखाद्या वेळेर गांवचे आमचो रोहन कलमकर येयलो आसा आनी बरें कितें अवेरनेस केल्या प्रत्येक गोंयकार आमची पणजी राजधानी केन्ना पणजी पावले तेन्ना एक दावे लक्ष मारून पळया ग्रिनाचे कशे तांबडे करून सोडले भले ते केरला सारके इन्सिडंट समज जालो आनी ते वयल्यान त्या वयल्यान व्हरतले कोण हे राजकारणी व्हरतले आमचे वेरेकार लोक कोण ते मंडळी वयतले मंडळीची घाणी करून सोडली आमी कितें नुस्तें खाता पळय तें नुस्तें काय आमडे नांव येना वायट दिसता आमच्या बरें येणारी पिढी कशी जगतली आमची भुरगीं बाळां कशी जगतली विचार करा एक कॅसिनोन आमच्या वेरेकारांक जर काडीचोय फायदो ना फक्त किंचित लोक कोण आसा पळय धंदो करपाक खातीर कॅसिनो जावो तेजे पलीकडे कांय ना आयज जगता कोण तेजे फिशरमॅन कितले शेकड्यांनी वर्सां तिसऱ्यो काडून आपल्या भुरग्या बाळांक व्हड करून लग्न करता काम करता तें काम कोणी केलें ते मंडळी नदी केलें आमी तेका म्हादई म्हणजे आमची आवय ती आवयक आमी कशी रिस्तावून करपाचो प्रयत्न केलो ना प्रत्येक इलेक्शन वेळार येवप आनी हें करप अवेरनेस करप 100 दिसां भितर काडप दुसरी टीम मागीर खंय आसा एकाचे कॅसिनोन 7 जाले आनी आमी लोक सुशागाद भिलेले आसा आयज येतलो भल्याक पावन पावन गोंयकारांची आमची गत जाल्ली आसा जागे जाया मेल्ल्या मळ्यावयले टाळमोडी खाणारी राजकारणी नेते तेका पातयो नाका तुमचो नांव तुमी सांबाळचो पडटलो हेंचेर डिपेंड रावूं नाका बरेंच सांगता आयज मनाक लागलें म्हाका बरेंच दिसलें खंय तरी सुरवात जाली आमच्या वेल्या गांवच्यान आनी सुरवात अशी जातली येता त्या येणाऱ्या 15 दिसांक 500 लोकांची मिटींग आमी अरेंज करतले आनी तुमी ती मिटींग येतले हे म्हाका खात्री मेळोवन मागीर तुमी स्वता सोंपयता देव बरें करूं गुड इवनिंग सगळ्यांक इतल्या शॉर्ट नोटिसाचेर काल सगळ्या सगळ्यांकडे आमी पावना इच एंड एवरी हाऊसहोल्ड आमी पावना सांगपाक पूण short notice you mentioned circulate जाली on social media power of social media आणि तुम्ही इतले जाण इतले व्हडले संख्येन तरी तुमकां कामाक आसा खंय आसा पावना येवपाचें आसता फोन करून सांगलें इतले बरें दिसता तेन्ना आमी एका उल्याक जशें ग्रामसभेक तुमी येयले आनी आतां परत सेकंड टायम जेन्ना आमी तुमकां उलोवलो तुमी एका उल्याक आमकां बरो प्रतिसाद दिलो आतां स्मॉल मातशें फाटल्यान वचून तुमकां याद करून दिवंक सोदता की ही 2 तारखेक ऑक्टोबराच्या 2025 जेन्ना आमी मांडवी खातीर काम करताले पळयलें आनी थंयसर आमचे सगळे कार्यकार म्हणजे गांव एकठांय जाले आनी आमी तेन्ना क्वेशन केलो सो तें क्वेशन करून आमी तेन्ना त्या टायमार काम बंद करपाक लागले आनी आमी आमच्या रिस्पेक्टीव पंचायतीक आनी आमच्या आमदाराक अप्रोच केलो आमदाराक अप्रोच केल्या फुडें आमदाराक आमी पंचायतीन बरी आश्वासनां दिली आनी ती आश्वासनां अशी आसता की जेन्ना आमी पयलीं तेंचे कडेन अप्रोच जाता आमकां कितें आसा केन्नाय कितें गांवांत जालें जाल्यार आमचो फर्स्ट सोर्स आसता तो आमची पंचायत आनी आमी तेन्ना पंचायती कडेन वयता आमदारा कडेन वयता आमी वारंवार पळयलें आसा की तो खरेंच अशी आश्वासनां दिता की ते अशें एक ताळी मारून तें सगळें कितें प्रॉब्लम आसा तें काबार करतलो पूण एकदां तें पळयलें ती एक्चुअली आश्वासन तें गुळी आसता आमी जशी तकली दुखली गुळी घेता पळय ती एक गुळी आसता तिका गुळयेचो आकार 12 वरां आसता 12 वरां वयर आसना सो तशें आमी ती गुळी घेतली तेन्ना ती घेतली परत एक म्हयन्यान पडटलो परत आमकां पंचायतीन सांगलें की आमी ग्रामसभा दवरल्या स्पेशली बिकॉज ऑफ कसिनो इशू कित्याक आमकां कसिनो नाका अशें हें तें आमकां सांगलें आनी आमी ती
जाली आणि ग्रामसभा जाताना पण तर व्हेरी नेक्स्ट डे तहसीलचे काम परत तरी चालू झाले. काम परत चालू झाल्यामुळे आम्हाला त्यांना पण दुबाव आलो की पंचायत आणि जे डेल्टीचे हे असतात ते हँड इन क्लोज. पण तरी आम्ही पेशन्स ठेवले आणि आम्ही तरी पंचायतीने सांगताना त्यांच्या उभाऱ्या आम्ही रावले. म्हटलं 2 महिने झाले, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी लागला. जानेवारीत आम्ही फॉलोअप केले. फॉलोअप करताना पंचायतीकडे काय आन्सर आणि आमच्या आमदाराकडे काय आन्सर झाले. मला ते मुद्दामून सगळ्या मुद्द्यात सांगते पडतात. आम्ही 3 महिन्यांच्या आत आम्ही भाषेत काढलेले असतात. 3 महिने भाषेत काढून एका आमच्या कॉन्स्टिट्युशनचं आमदार त्याने आम्हाला आश्वासन दिलं आणि आता हे उलट माझ्यावर आमच्या आधी आता आम्ही ज्यांना पंचायत म्हणतात त्यांना पंचायतीत आम्ही इनिशियली आम्ही निवडून दिले. त्यांना आम्हाला दिसायला होतं तरी की हे आम्ही यांचा पावर दिला गोवा सांभाळून होता आमचा वाटा रेस वर्ल्ड फेमस गव्हर्नमेंट हे आमचं सगळे त्यांनी काबार करून ठेवले असतात. आमचा आणि फक्त आमच्या चळवळीतून आता परत कोणी सरकारच्या लक्षात असा ह्याच्यात पुढे आम्ही काय पाहिलं ना. आम्ही आता मीटिंग पुढे होत असताना आमचे स्पोकपर्सन सौतीश शेंडेकर सांगता पुढे सुद्धा नमस्कार. ही जी परिस्थिती आता नाही ही जी परिस्थिती ही गोयची जाता ही फक्त एका गावची तुम्ही पळयताच आसतले. पयलीं तर ते अशी फॅसिलिटीज नासलेली, सोशल मिडिया नासलेली. फक्त बातमेचेर येताले, न्यूजपेपराचेर येताले तेन्ना आमकां गजाली मेळटाली. पूण त्या टायमार सुद्दां आमच्या गोंयच्याच लोकांनी जी व्हडली व्हडली जी युद्धां आसलेली गोंय वाचोवपाची ते लढले आनी ते जिखलेय बी. रिजनल प्लॅन 2011 SEZ हे सगळे जे बॅटल चाललेले 1966 हे सगळे बॅटल आमच्या गोंयकारूच लढलेले. सो आता परत आमकां बॅटल फिल्डार युद्ध भुमीर देंवपाक कित्याक प्रॉब्लेम जाता. आमी आतां प्रत्येक गांवांनी प्रोटेस्ट पळयतात. मजेत करता आमी आनी काय काम धंदो बेकार पडला म्हणून आमकां प्रत्येक गांवांनी वचून प्रोटेस्ट करतात अशें सरकाराक दिसता. सरकाराचें सोडून दिवया. आमकां काम ना म्हणून आमी हालयला आतां तर मातशें गांवांत थोडे गजाली आयली अशें सिरियस मॅटर आसा न्हू, सिरियस कन्सर्न आसा न्हू. तुमच्या गांवांत रियल इस्टेटाचो धक्को बसलेलो आसा आनी कॅसिनोचोय धक्को बसलेलो आसा. आमच्या वाठारांत मायनिंगेचो आनी रियल इस्टेटाचो. सो बाय एंड लार्ज प्रत्येक गांवांत रियल
कित्याक गव्हर्नमेंटान सध्या अशी फॅसिलिटी क्रिएट केलेली आहा दॅट इट इज फ्री फॉर ऑल. पूण आमी केन्नाच विचार केला वाय इट इज हॅपनिंग सो. कितें रिजन आसतलें? तुमकां कितें दिसता? मायंड गेस कित्याक दिसता? हे जे कित्याक जर बसला पळय ते आमच्या गोंयकारूच न्हू. हे सगळे जे मिनिस्टर आहा मागीर MLAs आसा किंवा नेक्स्ट पंचायतीचे पंच मेंबर सुद्दां आमच्या गोंयकारूच उरले. तरी आसतना तांकां कित्याक वायट दिसनासता तेशें दिसता म्हाका. वायट दिसता पयशे पयशे एकूच रिजन. पयशे मेळटा म्हणून आमचो तो एज आमी गांवचे लोक न्हू. वी आर विलेजीस, कॉमन विलेजीस. पयशांचो जो कन्सर्न आहा पळय रायट्स. पयशे मेळटा म्हणून पंच MLA मिनिस्टर हे सगळे करता म्हणटा पळय. बट दॅट इज अ कॉन्स्टंट पॅरामिटर न्हू. रायट फ्रॉम 1961 पयसो मेळटा म्हणून अशी डिसिजनां घेवप. पयसो आयजूच येयलो किंवा 2012च्याच येयलो असो प्रश्न ना आसा. सो वॉट कूड बी द कॉज? देर इज समथींग एल्स. वी हैव टू सिट एंड डिस्कस ऑन दिस, ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस, नॉट जस्ट डिस्कस की एक्झॅक्टली कित्याक प्रॉब्लेम जाता आसतले. एज फार एज BJP इज कन्सर्न देर इज अ रीजन and there is a fundamental reason with the organization structure. But to defeat that, whatever the reason may be, लोकांची जे वाईटनेस असणारे पळय ते प्रामाणिकपणा लोकांची एज अ सोसायटी ती आज कमी कमी जायत आसा. द कलेक्टिव्ह विजडम ऑफ अ सोसायटी इज डिग्रेडिंग. हो एक मेन रिजन आसा. आयज आमी न्यू पंच येयले. आमच्या पंचायतीचे एग्जाम्पल सांगता. 7 पंच मेंबर्स. 7 पंच मेंबरांतले आमी रोटेशनाचेर थोडे वोट येता, थोडे न्यू येता. खुबशे पंचायतीन सेम सेटअप आसता. सगळे पंच जर आतां तुमच्या पंचायतीन कितले पंच? कितले? 11. फाटल्या फावटी आतां पंच येयलो पळय पूण ते 11च्या 11 तेच्या पयलीं आहले चेंज जाले न्हू. 10 पयलींचे परत निवडून येयले आनी एकटोच न्हू येयलो. ओके तर ही केस कडेन घेवया. आतां ते 10 पयलींचे तेंच्यांनी पयलीं कितें केलां आसतलें तें हांवें ताका कितें सांगपाक जाय तुमकां? केलां न्हू तेंच्यांनी कितें कितें. आनी पयसो हो कॉन्स्टंट पॅरामिटर बरोबर. सो लास्ट टेन्युअराक पयसो पॅरामिटर नासलो. ह्या टेन्युअराक जालें अशी कंडिशन ना. पयसो फिक्स पॅरामिटर. मनी प्रायस इज अ फिक्स पॅरामिटर. करेक्ट. आतां हो जो न्यू पंच येयला पळय तो तांकां चेंज करतलो काय स्वता चेंज जातलो असो दिसता? प्रश्नच ना. सो प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आहा? आमचो सोसायटीचो कलेक्टिव्ह विजडम मातसो आतां एग्रेसीव जावपाक जाय. आतां तुमी सगळे एकठांय येयलेले आहा. म्हाजें ओवरऑल सजेशन इतलेंच आहा. वॉटेवर मायट बी द प्रॉब्लम, सोल्युशन आमकां एज अ सोसायटी एज अ समाजूच घेवचो पडटलो. जर कमी संख्येन लोक आहा जाल्यार आमकां जास्त पावर लावचो पडटलो. जर जास्त संख्येन लोक आहा जाल्यार पावर रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिब्यूट जातली. पूण इन एनी केस आमकां आमचो रोल करचोच पडटलो इरिस्पेक्टीव कोण एप्रिशिएट करता किंवा करिना. आमचे आतां मेन प्रॉब्लम हे जाल्लेले आहा की आमी कितें एक्शन घेतली. दीस इज लार्जली बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया. आमी कितेंय काम केलें न्हू आमकां तें सोशल मिडियाचेर घालपाक जाय. आतां सोशल मिडियाचेर घालप म्हटल्यार चुकीचें न्हू. बट विथ वॉट इंटेंशन? लोक एप्रिशिएट करतले, आमकां पब्लिसिटी मेळटली म्हणून घालप. देन गेटिंग अ सोल्युशन, जेन्युइनली गेटिंग अ सोल्युशन इज नॉट युअर प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह. देन इट बिकम्स अ सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह. प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह कितें जालें? हां चल म्हाका पब्लिसिटी मेळ्ळी, हांव जें काम करता म्हणून 10 लोकांक कळ्ळें.
सेकंडरी. सोशल मीडियाचेर हा अवेअरनेसचा क्रमांक so that the word spread across the village, beyond the village, across Goa. Then it can be considered as a genuine cause. When you publicity in the Buddha जोपर्यंत कोण क्रेडिट घेतलो हो क्वेश्चन ना तोपर्यंत आपला खंयचो रिजल्ट अचीव करपाक इजी जाता. सो लेट्स वर्क सेल्फलेसली फोकसिंग ऑन जे युनिटी मला कधी एवढं मानलं पाहिजे सक्सेसफुल कसे करून दाखवते पाहिजे. हा सगळ्यात मोठा नाकुवे जेव्हा गावडे पूर्वी धरधरणी वेळी ज्यांना ते उठावे ते बऱ्यापैकी फुटतात आंदोलन कशी आजची पहिली गोंयांत येऊन त्यांच्याकडे जाऊन शिकवण घेवची. खरें सांगता जेन्ना आंदोलन उभारल्या पळय ते त्यांनी सक्सेसफुल करून दाखयला. जे चिंबलचे आंदोलन 45 डेज न कंटिन्यू न थांबता प्रेशराक गोळी न पडटा सक्सेसफुल दाखवले. त्याच्या फाटल्यान जो मेन कोण आसलो पळय तो गोविंदबाब शिरोडकर तो सांगता. सभे उपस्थित आशिल्ले त्याचबरोबर कर्नाटक काही विचारलं होतं सगळ्यांना नमस्कार. माझे नाव गोविंद शिरोडकर. हांव चिंगलालो आज ह्या गांवाकडे अशें बरें नातें आसा. ते कसले हांव एक एक्टर डिरेक्टर आमच्या गांवचे आशिल्ले खूब वर्सां पयलीं हांव कला अकॅडमी शिकताना ते कला अकॅडमी नाटक डिरेक्ट केलें. त्या वेळार ताका प्रायज मेळ्ळी. सो त्या वेळार आमच्या गांवांत अशी आमदार खातीर म्हणजे मातसो हालीचो वांटो आसा. बरें दिसलें तो दाबोळकर आसा कित्याक पासून ती ओळख. आयज आमी खूब सिरियस विशयाचेर उलोवपाचें आसा. आमी सगळे गोंयकार जाणा की आमच्या संबंध गोंयभर जे कितें चालू आसा ते आमचे डेमोक्रेसी लोकशाही कितें फायदो करपाक आसले ना. तर जे आमचे गोंयकार म्हणून आमचे जे नांव आसलें आमची संस्कृती आसा तेका भक्कवपाचें काम हे आतांचे सरकार बीजेपी सरकार करता. हांव सगळ्यांत पयलीं क्लियर करता हांव खंयच्या ऑपोजिशन पार्टीचो कोणूय सादो मेंबर सुद्दां ना. हांव न्यूट्रल पर्सन सामको न्यूट्रल. फुडें म्हाका पोट दाखोवपाक शक्य ना की आमच्या पार्टीचो प्रचार करता. तर आयज गोंयांत आमी
जे कितें पळयता ते पळयल्या नंतर अशें दिसता की आमचे फोरफादर आसले, आमचे पूर्वज आसले आनी आमच्या गोंयांत ज्यांच्यांनी आमच्या पयलींच्या लिडरांनी नेत्यांनी जी लिडरशीप केली खूप जाणां बसून बसलेले आसा मागीर तुमी पळयला म्हणजे आज तांकां सगळ्यांक तुका विचारता आमचे लिडर अशे आसले काय? नो, नेवर. आमची जी कितें संस्कृती आसा तेच्या एगेन्स्ट कितें करपाचें तेंच्यानी तकलेन सुद्दां येना. पूण आयज जो हल्लो आसा गोंयांत ह्या सरकारान सगळो विध्वंस करपाचो हें थारायलां. हें कितें? आमी आमचे मांडवी नदीन पळयता कितें अशी आसली मांडवी नदी आमची, त्यांची तकली त्यांची बुद्ध कशी भ्रष्ट जाला हेचो प्रश्न पडटा. हे सरकार जें आसा म्हाका एक प्रश्न विचारला तो आसा हेंचो बीजेपी आनी ह्या सरकाराक अरे बाबा तुम्ही केसुरेच्या नांवान जे कितें हांगासर गोंयांत फायनान्स जाता तुमकां आवय भयणी आसा काय ना? एक अशी मुदत पळयलो नजर जाता म्हणजे तुमकां खऱ्यांनी पयशे भरपा खातीर तुम्ही तुमच्या आवय भयणी भायर धरता. आसूं दे खंयच्याय स्टेटीचे येवं दे. आमी जेन्ना आमची भुरगीं दुदाक घायता पयशे लावन कितें करता? विलेज जाता काय जायना ताका व्हरून दिता काय भुरग्याक सोरोप देता ड्रग्स देता त्या वेळार ताका जाप विचारता काय ना? आनी ह्यो जाप न विचारता गजाली आनी ताका त्या धंद्याक प्रोत्साहन दिवपाची गोष्ट जर ताच्या सरकार करता आसत तर नैतीकदृष्ट्या ह्या सरकाराक सत्तेर रावपाचो कसलोच हक्क ना. ओके दिसो उलयलो ना. अरे मांडवी ह्या कॅसिनो खातीर फक्त पणजेकारांनी काय करपाचें ना. ह्या पणजे पणजेची जर पणजे जर नष्ट जाता आसत ही विभक्त जाता आसत जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक मुक्ताची गरज आसा. कारण पणजे ही आमच्या सगळ्यांचे हृदय और हार्ट कित्याक ते आमचे कॅपिटल आसा. गोंयची राजधानी आसा म्हणून ते राजधानीचे संरक्षण आमी प्रत्येकान करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आतां म्हाका एक सांग, सत्य कितें आसा खबर आसा तुमकां? पयलीं आमी वताले उदक आमकां वताले शुगर आमी आयज परिस्थिती उरिल्ली ना बाबा. सगळे भितर किडी जाता किडे. तूं न्हावप हें जालें बाबा तुका हांगा फळ येता हें कोणा खातीर जाता? हे सगळे ह्या सरकारान सगळे प्रोत्साहन दिला. इतके कॅसिनो तयार करून बसयला तेचो भूक मूल. अरे इथं काय दिसना. यासाठी आमचे जे ह्या स्वतंत्र खातीर पुरुषांपासून आमकां मुक्त करपा खातीर आमचे सगळे स्वतंत्र
स्वातंत्र्य दिलं. वो ह्या सरकारला कसं त्याचा विमोच केला ते काय पासून प्रश्न नव्हता. या कधी सगळे पहिलं पत्रिकेचं बदली करतात. डॉक्टर प्रमोद सावंत अधिकारून करतात. अरे बाबांनो, आम्हाला प्रवेश व्यवसाय आज ड्रग्स जुगार एका प्रोत्साहन निघाली तुमची विक्रीची संस्कृती रे आहे. आंदोलन झाले. आमच्या सगळे अरे अरे मूर्खांनो म्हणता तुम्ही जे लोकांना जाय ते डिलिव्हर करीना म्हणून सरकारला रस्त्यावर योग्य वाटते का लोकांना रस्त्यावर योग्य वाटतं का लय मागतात त्यांनी येतं बरं मता मागतात कट्टे कसं बिजो राज्य त्यांना येऊन आपले दार येतात आणि आता त्याला विश्वजित राणे यायचे